कोणाचो केन्ना आनी खंयच्या वेळार घात जायत हें कोणाच्यानूच सांगपाक जायना। काणकोण नगरपालिकेचो कार्यकाळ सोंपपाक फक्त 1 म्हयनो उरिल्लो तेन्नाच पागी फामिलीचेर अस्कीत वीज कोसळ्ळें। तांच्या घरांतलो पूत आनी सगळ्यांचो लाडको नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागीक अकस्मात मरण आयिल्ल्याची बातमी वाऱ्याच्या वेगान पातळी। तशें ताच्या लागच्यांचेरूय दुख्खाचे दोंगर कोसळ्ळे। ह्याच वेळार मरण आयिल्ल्या लक्ष्मण हांचो सुनो टॉमी ह्या मोनजातीच्या दोळ्यांत लेगीत दुखां दाटली। टॉमी आयज मेरेन आपल्या मालकाच्या यादीन रडटा, तशेंच तो येतलो हे आशेन हुमऱ्यार बसून रडत वाट पळयता। आयज टॉमी लक्ष्मणाचा जाणटे आवयक धीर दितना पळोवपाक मेळटा। आज बरोबर म्हाका दिसता 40-45 दीस जाले जो आमचो सर्गवासी लक्ष्मण पागी म्हणल्यार आमचो म्युन्सिपालिटीचो नगराध्यक्ष हो पदार आसतना हो आमकां सोडून गेल्यार आज 45 दीस जावन गेले। आनी तेजे नंतर आमी आज तेंचे घरा कडेन पावले आसा। तेजे आवयक मेळ्ळे, तेजे भाव आसा व्हडलो राम, आनीक एक आमचो कलीग अकस्मात आमकां सोडून गेलो। अत्यंत वायट गजाल जाली आनी आमकां अजून म्हणल्यार दुख्ख आमकां आसा काळजां। आनी अशा वेळाचेर म्हाका आमी तेका जितें आसतना कांय करूं शकलो ना, पूण म्हाका मागीर दिसलें 1 म्हयन्याचें मानधन तरी तेज्या आवयक हांव तें सपोर्ट करतलो। आनी त्या हेणी हांव तें मानधन मेळना फुडें तें विड्रॉ करून तेज्या आवयक हांवें तें मेळिल्लें आसा। आनीक आतां हेजे फाटल्यान देवान ईश्वरान तेज्या आवयक आनी भावाक बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें। आनी हेजे फुडें बी कितें जर हेल्प जाय जाल्यार आमचे कडच्यान सदांच तेंचे फॅमिली आसतलें। कित्याक ह्या पावोळे वाठारांत पागी समाज जावं, कोमरपंत समाज जावं, हे सगळे समाजा फुडें आमगे पयलींसान बांदिलकी आनी आपुलकी आसा। बाबोल जावं हे आमी सगळे बरोबर आमी भोंवपी भुरगे। आनी तेन्ना आमचे मदीं ह्या पागी समाजांतलो एक बरो भुरगो यंगस्टार जो आतां राजकारणांत आयिल्लो, बरो धडपडी आसलो आनी कितें तरी करपाची एक ताका बरी इच्छा आसली। आनी अशें आसतना तो आज आमकां सोडून गेला, पूण हेजे फाटल्यान तेज्या फॅमिलीक सगळ्यांनी आमी हातभार लावपाची गरज आसा। आनीक हेजे फुडें तेंगे फॅमिली केन्नाय जाल्यार हांव आसतलो। आनी तो एक मोठो कलाकार। तेणी हे 5 वर्सां राजकारण केलें, पूण तेजी घरची परिस्थिती पळयल्यार तेणी केन्नाय पयशे केले नाय आनी पयशा फाटल्यान केन्ना दावरलें ना। जे वोटर आपले नासले सुद्दां तांकां सुद्दां बगले घेतलो, तेंची सुद्दां कामां केली, तेज्या घरा वचून कामां करतालो आनी हर गोश्टीक तो पावतलो। पूण अकस्मात जो काळ आसा तो वायट येयलो आनी ताका ह्या काळान आपलो बसकेन वयतलो। आनीक आमी सदांच रामा बरोबर आसताय। राम आमचे सदांच आमचे बरोबर आसतालो की हर गोश्टी सुखा दुखाक राम सुद्दां आमचे बरोबर वाट घेतालो। खंयच वायट प्रसंग घडलो जाल्यार राम सुद्दां आमचे बरोबर येतालो। तशेंच बाक्कलान खूब काम केल्लीं आनीक दिरगांवान सांगलें की आपल्याचें जो मानधन कितें मेळटलें तें हाडिल्लें आसा। आनी आयज खरोखरच बरें आनंद जालो की तेणी जें आपल्याक सांगिल्लें उतर तो फुलफील केल्लें आसा। आनी आयज तेमी फोन करून आमकां मुद्दाम आपयल्लें आहा की आपल्यान जें उतर दिल्लें की आपल्याचो लास्ट म्हयन्याचो जें मानधन कितें मेळटलें दिरगांवान तो आयज आमकां दिल्लो आसा। आनी आमी प्रयत्न करताले की जे आमचे कडेन कितें घडटा जाता आमचे कडेन शक्य तें आसा, जे गांवकार जावं आमचे गांवबाव जावं ते आमी ताका मदत करपाक सदांच तयार आसतले। तुजो भुरगो गेलो वायट गजाल, आज तूं आज एकटी पडला। अशे वेळार वाड्या वयल्या लोकांनी आनी काणकोणच्या म्युन्सिपालिटीच्या जे कोण आसले तेणी तुका सगल्यांनी आदार दिता म्हणून सांगला। रमेश तवडकर जो आमदार आनी आज मंत्री आहा, दोतोर रमेश तवडकर, तेणेय सांगलें तुका आदार दिता, तुका घर बांदून दिता म्हण। आतां तूं सद्या परिस्थिती कशी आहा तूं? हय, जेवण बिवण तुका कोण रांदता काय तूंच रांदून जेवता? वाड्या वयले लोक तुमकां पळयता? काणकोणचे नगराध्यक्ष पदा वयल्यान एक्सपायर्ड जाल्ले लक्ष्मण पागी जो नगराध्यक्ष पदाचेर आसतनाच आमच्यांतल्यान भायर पडलो। अवघे म्युन्सिपालिटीचो टर्म सोंपपाक 1 म्हयनो आसलो। अशा वेळार
अतिशय म्हणजे त्यांची घरची परिस्थिती अतिशय बिकट. एक जाणटी आवय आसा आनी एक भुरगो आसा पूण तो हाती मेळपाना, जाणटो आसा पूण तो मेळपाना अशी परिस्थिती. आयज धीरज देसाय म्हणजे काणकोण नगरपालिकेचो एक्स नगरसेवक हो ह्या कुटुंबाक आपलो शेवटचो म्हणजे एकच म्हयनो आसतना तो एक्सपायर जालो. हो 1 म्हयन्याचें मानधन दिवपाक ताजे घरा कडेन आमी गेले. धीरज देसायान ताका आपलें मानधन दिलें. ह्या वेळार अत्यंत खंय तरी काळजाक हुस्को करपाचें, काळजाक खंय तरी दूख जावपा सारकी घटना आमकां दिश्टी पडली. गेल्ल्या 1.5 म्हयन्या पयलीं म्हणजे 1.5 म्हयन्या पयलीं जो एक तिजी आवय हांतरुणाचेर आसली ती खंय तरी आसा, कितें तरी करता आनी ताजो जो पेटो म्हणजे कुत्रो पाळीव प्राणी हो पेटो त्या दिसाक आपलो मालक म्हणजे लक्ष्मण ज्या दिसा मेलो आनी डेड बॉडी ज्या दिसा ताका घरा हाडली त्या दिसा तो ते मरणाच्या हाजी डेड बॉडी कडेन बसोन रडटालो. ताजे नंतर ताची कूड जेन्ना लासपाक वयली, अग्नी दिवपाक वयली, त्या वेळार तो थंय वचून रडटालो. लोकांनी त्या कुत्र्याक म्हणजे त्या सुण्याक, त्या श्वानाक घरा कडेन हाडलो. तो कुत्रो गेल्ले 1.5 म्हयन्या पयलीं आपली दोळ्यांतल्यान दुको काडटालो. हताशपणे जसो एक आवय जशी आयज मेरेन सुद्दां आपल्या पुताक रडटा, तसोच तो कुत्रोय आज आपल्या मालकाक घेतलो काय कितें म्हूण दुख्ख घालता. आयज ज्या वेळार हे पयशे दिवपाक तेजे कडेन गेले त्या वेळार ती आवय त्या पेट्या धरून रडपाक लागली. खंय गेलो काय म्हणपाले आपल्या बाप, त्या वेळार तो पेटोय रडपाक लागलो. हें पळोवन कांयच खंय तरी कश्ट जालें, खंय तरी वेदना जाली. आनी लक्षांत येयलें पाळीव प्राणी पेक्षा श्रेश्ठ कोण न्हू. एक वेळार मनीस मनशाक खंय तरी विसरता पूण पाळीव प्राणी कुत्रो हो कसोच मनशाक विसरना. ह्या सैमा भितर हेंय दृश्य आमकां आज पळोवपाक मेळ्ळें. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार.